थिएटर अकादमी ऑफ गोवा तुमच्या मुखार दवरता याद सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची। हांव विन्सी क्वाद्रस आणि हांव आंतोनेट डिसूजा। आमचो तुमकां नमस्कार। तियात्र हो भारतातूच न्हय तर पुराय संवसारभर एकमेव असो नाट्य प्रकार जाका खंयच्याच नाट्या कडेन तुळा करूंक जायना। ताका आपले अशें खाशेलेपण आसा। अशा ह्या खाशेल्या तियात्राची सुरवात 17 एप्रिल 1892 वर्सा जाली। आसागांवच्या लुकाझन रेपेर हाणें मुंबईत पयलो वयलो तियात्र दाखयलो इटालियन भुरगो। तो खूब गाजलो आनी ताका सांगात दिलो तो मडगांवच्या जो आगुस्तीन फेर्नांडीस हाणें। हो तियात्र प्रकार खूब लौकीक जालोल्यान तो परजोळात रावलो। ह्या परजोळांत जायतीं आमची नखेत्रां पालवली। त्या नखेत्रांचो उगडास करूंक तियात्र अकादमी ही कार्यावळ घडोवन हाडटा। याद सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची ही कार्यावळ दर म्हयन्याक जाता आनीक त्या म्हयन्यात जल्मलेले तियात्रिस्तांक आर्गां ओंपूंक ही कार्यावळ घडोवन येता। आयज आमी फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत जल्मल्ल्या तियात्रिस्तांची याद तुमच्या मुखार दवरता। ते तियात्रिस्त अशे किड बॉक्सर, मिस मोहाना, रॉम टोनी, विन्सेंट फ्लोरेन्सो फेर्नांडीस जाका सेजा पाय म्हणून वळखतात, पेद्रो फिलिप फेर्नांडीस जाका फिलिप दे ओल्ली म्हणून वळखतात, माथियोस कोरिया जाका कॉमेडियन सेल्वी ह्या नांवान वळखतात, फादर नेविल एल.एस. ग्रेशियस, फ्रांसिस्को कार्दोस जो एफ. कार्दोस अशीच आपली वळख दितालो आनी मानुएल फ्रांसिस्को नरोना अशे हे 9 तियात्रिस्तांची याद करून तांचे विशीं आमी तुमकां थोडी म्हायती दितात। तर सुरवात करूया। पयले सुवातेर तुमच्या मुखार याद सादर जाता कॉमेडियन सेल्वी ह्या कोडेगांत कॉमेडियन तियात्रिस्ताची। कॉमेडियन सेल्वी हे नांव आयकतच तोंडार हांसो येताच। ताचे खरें नांव माथियोस कोरिया, पूण तियात्र मोगी ताका कॉमेडियन सेल्वी म्हूण वळखतात। ताचो जल्म 14 फेब्रुवारी 1974 ह्या वर्सा वेळी गांवांत जालो। सेल्वीन भुरगोच आसतना म्हळ्यार 8 वर्सांची पिरायेर आपल्या भावाच्या तियात्रांत भाग घेतलो आनी तो मागीर कार्निवालाच्या जोडणी वेल्या खेळांनी भुमिका करूंक लागलो। थंयच ताची कला वळखून ताका तियात्रांनी नेसोंक संद मेळ्ळी आनी जॉन डिसिल्वान आपल्या वाट ह्या तियात्रांत ताका प्रोफेशनल तियात्रिस्ट म्हूण नामना मेळयली। ताणें 60 वयर तियात्रांनी भुमिका केल्या। ताची भुमिका चडशी कॉमेडी आसताली। ताणें 200 वयर व्हीसीडींनी भुमिका केल्या, फिल्मांनी भुमिका केल्या। त्याच बरोबर ताणें स्वता तियात्र माचयेर हाडल्यात। ताणें गोंयांतूच न्हय पूण भायल्या देशांनी पासून आपली भुमिका करून दाखयल्या। ताका 2 पूत आसात, मायरन आनी रायन। तेवूय आपल्या बापायची कला फुडें व्हरतात। सेल्वीक गोंय सरकाराचो युवा सृजन पुरस्कार फावो जाला। ते शिवाय गुलाब पुरस्कार आनी थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राचो डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा यादस्तीक पुरस्कारूय फावो जाला। ताका 25 जुलय 2022 दिसा ओतुरुस्ती मरण आयलें म्हूण पुराय तियात्र मॉल दुखानी रोडलें। तेन्ना तो फकत 48 वर्सां पिरायेचो आसलो। ताका कॉमेडी किंग ऑफ द कोंकणी स्टेज हे टायटल फावो जालेलें। ह्या म्हयन्यांत याद करपाचो आमचो दुसरो तियात्रिस्ट आसा फिलिप दे ओल्ली। फिलिप दे ओल्ली म्हटल्यार तो फामाद। ताचें खरें नांव पेद्रो फिलिप फेर्नांडीस। ताचो जल्म 20 फेब्रुवारीची 1957 दिसा ओल्ली गांवांत जालो। ताणें जायतीं वर्सां तारवाचेर नोकरी केली। त्रियो किंग्सांतलो तो एक फामाद कांतोरिस्त। ताणें जमनी वेले खेळांतूय खूब नामना जोडली। लोक ताका खेळांचो राजा म्हणटाले। कांतारा म्हणून आनी तियात्र पार्क सोबून तियात्र मळार अमर जालोलो फिलिप दे ओल्ली हाका 1 जून 2020 दिसाक दुखेस्त मरण आयलें। आतां तुमच्या मुखार आमी दवरता फामाद तियात्रिस्ट किड बॉक्सर। किड बॉक्सर हाचें सारकें नांव कायतान मानुएल पेरेरा। ताका किड बॉक्सर म्हणपा फाटल्यान एक दंतकथा आसा। तो ल्हानपणी झगडाळू वृत्तीचो आसलो। आपणाक जाय तें
तो जायते फावटी झगडूनच घेतालो. देखून तो बॉक्सर आनी कीड म्हणल्यार भुरगो. ताणें एन.एस. रेबेलो हाच्या बोमयची इस्टील ह्या तियात्रांतल्यान वेवसायीक माचयेर पावल दवरलें. तो एक बरो कांतारां घडपी आसलो. अशें म्हणटात की ताच्या कांतारांत तत्वगिन्यान झगझगतालें. ताचो जल्म 17 फेब्रुवारी 1917 दिसा जालो. सुरवातेक ल्हान ल्हान कॉन्सर्टांनी भुमिका करून तो वेवसायीक माचयेर पावलो. ताची गितां HMV रेकॉर्डांचेर आनी आकाशवाणीचेर आजुनूय आयकूंक आमकां मेवतात. ताचे तियात्र खूब गाजले आनी कांय पावटी ताणें भाशेकूय पासून तोंड दिलें, कित्याक ताची गितां ऑपेरांनी बोल्लोलीं आसतालीं. थोडे कोणे झुपाट्योय आसताल्यो. ताच्या कांतारांतलीं कांय उतरां डबल अर्थाचीं आसतालीं. तो राजकारणात केन्नाच भितर सरोंक ना, पूण देशाचे फुडारी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस हांचे विशीं तो कांतारां घडटालो आनी आपले विचार मांडटालो. जायते फावटी नेहरू टोपी तो घालतालो अशें सांगतात. अशेंय सांगतात की तो चार्ली चॅप्लिन कसो न्हेसतालो आनीक ताचो बेस करून तो माचयेर पळसळटालो. ताणें फिल्मांनी लेगीत भुमिका केलेली आसा. एक बुदवंत तियात्रिस्त, भोव करून कांतारांनी लोकांक बुलोवपी कीड बॉक्सर मार्चाचे 10 1991 ह्या वर्सा ते वादीन जालो. फुलगोडो संसार वो कोंबो शेगड्याचो हांसून डोळे मोठा बसून रोखताचो. आमी आमी संसारान खेळ मातयेचो. पुरुषाक याचा पात मरणाचो कोण नांगना चुकोचो. चड गरमी ज्या पात्रात पयस कोराक पेल्याचो. बुद्धी नाचलेली बोन्नी संसार वो तिमी तिरतिटो सोगल्याचो. गाजरो खान मोरो रेजिमेंट जातीचो हांसून सारुया उरलोलो त्यो बांदो. प्लॅटफॉर्म गो संसार मनशा तुलाचो तिमी तिरगुदांव सगल्यांचो. खुयना वेगळो जार जातींचो नांग गोड कास्तांचो. कोणाक कोण जावयना सुशोक खूब सासणाचो. तिमी तिर मनशे योग व्हडलो युनियन गोंयकार क्रिस्तांव भावाचो. भीमतीरीन पयशी कोणगी रेस्तांचे ताच्या फोंडार बसयल्या. गोडवे पात्रांचे सो म्हयन्यांनी उठून कोण गोरिबांचे कोणतात भोगणार दुबळ्यांचे. किरमेलेल्यांची ती वर्तोना कोणाची सुईजरूय घडटी त्या मुनवेस बाबाची. ग्रेस्तांक कोण बांदूंकूच जाये जाल्या तेका दोंगरार सुवा दिवची. तर आता आनीक एका खास तियात्र कलाकाराची आमी याद करूया. ताचें नांव आसा रोम टोनी. रोम टोनी म्हटल्यार आंतोनियो रोमाओ रिबेलो. 28 फेब्रुवारी 1929 ह्या दिसा तो वास्को जल्मलो. रोम टोनी एक बरो कांतारां घडपी म्हणटाची फांक आसा. डुएट, त्रिओ, कॉर्तेत आनी क्विंटेट पासून तो घडटालो. ताच्या कांतारांनी खोलाय आसली आनी सुंदर रायमींग आसतालें.
तो विचून काडी ते विशय किरकोळ असले. 18 वर्सांचो पिरायेचो आसतना रोमटोनीन कांतोरीस म्हूण पालकार प्रवेश केलो. ताणें आपल्या व्हडल्या भावाचे पावलार पावल दवरून तियात्रांत रीग घेतली. रोखडोच ताणें आपलो पयलो तियात्र बरयलो. माहिती माय हे ताच्या तियात्राचें नांव आनी तो पालकार हाडलो. त्या उपरांत ताणें आनीक जायते तियात्र बरयले आनी तियात्र पालकाक सोब हाडली. रोमटोनी हो एक देशभक्त आसलो. तो आपल्या कांतारांनी हें सिद्ध करतालो. पुर्तुगेजांचें वांकडें काम तो तोंडार मारतालो देखून ताका बोणकोन फावो केली आनी खूब त्रास केले. ताणें 2 कॅसेटी लेगीत काडल्यात. ताची परंपरा आयज ताचे दोगूय दुवो फुडें वतना दिसती पडटात. आयजूय रोमटोनी आपल्या स्वादीक ताळ्यान आमकां आयकूंक येता. 4 एप्रिल 2005 ह्या दिसाक तो हो संवसार सोडून गेलो आनी तियात्र मोग्यांक ताणें दुखेस्त करून सोडले. पायक चेडो सोदांत मेट्टा आनी पोकळां मोडची कोत्ता आनी दोळे म्हाका मोडटा फुलाक चिमटे पासून काडटा. सोच गो तुम्बाई कितें सोदचें गा पाय ते मस्को रे बाई वसो हात पोल्यार ओडटा आनी बेगीन म्हाका दोत्ता. सांग तूं बेश्टें कित्या रडटा आतांच्या समाजान अशें घडटा. सोच गो तुम्बाई कितें सोदचें गा पाय ते मस्को रे बाई लुटीन बाजरान येता ही भाशेन पोशेता. शेताक मुटल्या तारेच बिता म्हणटा कितलें घेता. कॅडबरी हाडून दिता त्यो मिस्ता तुका आतांचे चेडे तसल्याच पुता. राग म्हाका तेजो येता म्हाका वचोंक जाय सोच गो तुम्बाई कितें सोदचें गा पाय त्यो मस्को रे बाई लुटीन बाजरान येता ही भाशेन पोशेता. शेताक मुटल्या तारेच बिता म्हणटा कितलें घेता. कॅडबरी हाडून दिता त्यो मिस्ता तुका आतांचे चेडे तसल्याच पुता. राग म्हाका तेजो येता म्हाका वचोंक जाय सोच गो तुम्बाई कितें सोदचें गा पाय त्यो मस्को रे बाई म्हाका मोग आसा तुजो बेश्टो कित्याक फुंकता उजो. मुस्कुऱ्यो केल्यार कांय नेजो अशें म्हूण सांगून गेला पाय तुजो. आय लव यू यू लव मी आय लव यू. दोगांय मोगान आमी भोंवची सोदांच पिक्चर पासून पोवची. वाड्याक प्रायेर आमी येवची दिसकोटी एकामेकाक मेवची. आय लव यू यू लव मी आय लव यू. मोस्कुर कोरी कोसल्यो सोसूंक जायना तोसल्यो. पायन वोगी रावून सांगोंक ना तोच सोसूंक जावच्यो नासल्यो. मुस्कोरी केल्यार रोसल्यो वजा 5 दिसल्यो. कॅडबरी एका खावयतालो म्हूण मुस्कोऱ्यो म्हाका पोचल्यो. I love you, you love me. I love you, you love me. मोस्कोर कोरी कोसल्यो सोसूंक जायना तोसल्यो. पायन वोगिरा म्हूण सांगोंक ना तोच सोसूंक जावच्यो नासल्यो. मुस्कोरी केल्यार रोसल्यो वजा 5 दिसल्यो. कॅडबरी एका खावयतालो म्हूण मुस्कोऱ्यो म्हाका पोचल्यो. I love you, you love me.
आयज एक वर्स जावन गेले हांव बोमाई म्हज्या बाळागेर मुदासाक गेल्यार आनी एक वर्स मुदास करून येयल्या उपरांत आयज हांव गोंया पावतां. दुये कांय म्हज्या चीट बरयल्ली म्हाका बसी लागीं व्हरोंक यो म्हणून. कितलो वगत जालो रावता आजून ताचो पत्तोच ना. तो मोग केला पाय आहे तुये मांडून घेवंक जाये. एक चूक एक पोट्टा पाये ती चूक बोगसूंक तुये. कसले गो बाय बोगसूंक जाय यो मोस्कोऱ्यो पाय. तोंड कित्याक केलाय काय ताका वीज मी तेकला नोयें उदकान बोल्ला तोयें. सांग हें कितें केलें बाय तुवें. सोसगा तू पाय सोसूंक जाय यो मोस्कोऱ्यो पाय. उपकार आमचेर कोरा. तुम्ही जायते पावटी आयकलां आसतलें नांव स्टार ऑफ कुर्तोरी हाचें. आतां आमी ताची याद करुया. स्टार ऑफ कुर्तोरी हाचें सारकें नांव विन्सेंट फ्लोरेन्सो फर्नांडीस. पूण ताका स्टार ऑफ कुर्तोरी ह्याच नांवान तियात्र पालकार वळखतात. ताचो जल्म 27 फेब्रुवारी 1941 दिसा कुर्तोरी हांगा जालो. ताचें मुळावें शिकप पुर्तुगेजींत जालें आनी पोटा खातीर ताका सपन नोकरी मुंबय वेचें पडलें. पूण परिस्थिती पळोवन तो रोखडोच परतलो. एका पुर्तुगेज अधिकाऱ्याच्या बरेपणान ताका गोवा शिपेणांत नोकरी मेळ्ळी. ताणें आपलो पयलो तियात्र पूत म्हजो बेकार 1959 वर्सा बरयलो. थंय ताका प्रेरणा मेवली. उपरांत ताणें आनीक तियात्र बरयले. ताणें मागीर यंग स्टार्स ऑफ गोवा म्हूण पंगड स्थापन केलो. स्टार ऑफ कुर्तोरी हाणें एक खोरे घटनेचेर आदारीत एक तियात्र बरयलो. ताचें नांव आसा शेजापाय. तो एका भिकाऱ्याच्या जिविताचेर आदारीत आसलो. तो तियात्र नेल्सन आफोन्सो ह्या फांकी डायरेक्टराक खूब आवडलो आनी ताणें शेजापाय गोंयच्या कांची कोणच्यानी पालकार येवचो म्हूण ताका प्रोत्साहन दिलें. ह्या तियात्र इतलो फामाद जालो की स्टार ऑफ कुर्तोरी आसलेलो शेजापाय जालो. शेजापाय तियात्र माचयेक दिलोले योगदाना खातीर ताका गोंय राज्याचो संस्कृतीक पुरस्कार फावो जालो जाल्यार गोवा कला अकादमी आनी हेर संस्थांनी ताचो भोवमान केला. स्टार ऑफ कुर्तोरीन उर्फ शेजापाय 2013 वर्साच्या 16 मायाक सर्गीचे पावंडे चडलो. पुता करून दवरली कांट्याची गो. मायन वाडयलो तुका सुका अकस्मात आयले तुफान. तुजे सासू मायन मोगान म्हज्या पासत पुता कांय चिंती नाका. सासू मायंग बरी बरी जेवणा जेवय. हांव बसोन आसतना दारान फुंसा चलता मावडेच्या गारान. हे कशें पळयतली हांव बसोन आसतना दारान फुंसा चलता मावडेच्या गारान. हे कशें पळयतली या काळजाक भोगता वाऱ्यार
संसारूच नाका घेऊन तुका काके हांव आसतना बुके दुदी तुका जायतो कास्तीक काडलो केलो तुका व्हडलो पळयतलोय म्हूण म्हाका काळीज म्हजेर व्हडलें म्हज्या ह्या तोंडांतले पुता तुका वयताय मावडेच्या लोकां ह्या काळजाक भोगता दूख वाऱ्यार उबलें सूख हो संसारूच नाका घेऊन तुका काके हांव आसतना बुके दुदी तुका जायतो कास्तीक काडलो केलो तुका व्हडलो पळयतलोय म्हूण म्हाका काळीज म्हजेर व्हडलें म्हज्या ह्या तोंडांतले पुता तुका वयताय मावडेच्या लोकां काळीज म्हजेर व्हडलें म्हज्या ह्या तोंडांतले पुता तुका वयताय मावडेच्या लोकां आमचो एक बरो इश्ट तियात्र कलाकार आनी बरोवपी हाणें कोंकणी साहित्या बरोबर तियात्र माचयेक नांव वाडलें तो जावन आसा फादर नेविल ग्रेशियस. आतां आमी ताचे विशीं थोडक्यांत जाणून घेवया. फादर नेविल ग्रेशियस हाचे पुराय नांव नेविल लुट्स सॅक्रमेंट ग्रेशियस. तो एक पाद्री, तियात्रिस्ट, कलाकार, गावपी, कांतारां घोडपी, दिलदोस्ती आनी कोंकणी बरोवपी. कॉरेजमांतले तियात्र बरोवपी म्हूण ताका नामना आसली. ताणें तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हिचे जनरल कावन्सिलाचे वांगडी म्हणून सेवा दिल्या. ताचो जल्म 11 फेब्रुवारी 1964 दिसा वेडले गांवांत जालो. पाद्री जावपाच्याच हेतून तो राशॉल सेमिनारींत भितर सरलो आनी 30 एप्रिल 1991 दिसा ताका पाद्रीपणाची मागणी फावो जाली. ताणें जायत्या गांवांनी यात्निकी सेवा दितना तियात्राचो मोग केन्नाच सोडूंक ना. तो लेजर ऑफ मेरीचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर, काणकोण पॅरिशाचो डीन आनी हेर जबाबदारी ताणें बेस बरे तरेन हाताळल्यो. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश हाचो संपादक म्हूण ताणें वावर केलो. ताचे भलायकेक लागून ताका सुसेग घेवचो पडलो, तरी ताणें तियात्र बरोवपाचें सोडलें ना. ताचो पंगड ताका खूब प्रमाणीक आसलो. ताणें 9 वर्सां पिरायेचेरूच तियात्र माचयेर पावल दवरलेलें. 12 वर्सांचेर ताणें एका रुखाची 3 फळां हो तियात्र बरयलो. ताणें 300 वयर कांतारां घडल्यात. ताणें देवाचें उतर परगटूंक कोंकणी पालकाचो आदार घेतलो अशें म्हणटात. ताणें एक बुकूय रचला, तातूंत 354 कांतारां आसात. ताच्या बऱ्या वावराक ताका जायते पुरस्कार फावो जाल्यात. गुलाब पुरस्कार, रोमी कोंकणीक दिलोले योगदाना खातीर मारिया अफॉन्स कोंकणी पुरस्कार, गुलाब बरोवपी पुरस्कार, दालगड कोंकणी अकॅडमी संस्कृतीक पुरस्कार आनी आदी. एक कोडेगांव तियात्रिस्ट आनी बरोवपी म्हूण तेंगशेक पावलोलो पाद्री नेविल भलायकी बिगडलेल्यान 58 वर्सांचे पिरायेर 13 मे 2022 दिसाक न्हिदेंतूच आसतना देवादीन जालो. Devan Patri
वेचून काढला जिवीत देवाक भेटूयला सांजू हांव मारी बियांनी स्फूर्ती ताका दिताना पादरीचो आस्कारी जावून जिवितांतल्यान शिकोयला बागी तोंडा पावडे चोडून सगळ्यांक विनोयला देव जायत्यांक तो आपयता थोडे उल्याक जाप दिता आकारणी करून पाद्री जाता जेजू मोड्यांत वावुरता पाद्री आमचीच भाशेन मुनी कोण ताका समजता सोऱ्याक हात लायल्यार बेबदो म्हणटा पयशेकूय तो चोरून खाता ओस्तुऱ्यांकूच पाचारल्यार तो ओस्तुऱ्यांचो जाता बोरेंची कितें पाद्री करता तें कोण जायत नियालता पोवी सोबे पासत मागता देवा उतर परगोडटा संस्कारा वरवीं देवा मोग दिता आमकां देवा सोरशीं पावयता जेजू मोड्यांत वाव करून तरणाट्यांचो उगडास केला नोकेत्रा बोरी सोगात म्हूण सगल्यांक उलो मारला पाद्री आमच्या त्या तरणाट्यांक जेजूचो उपकार जाला ताची वरवीं जायते तरणाटे जेजू पावलांनी चल्ल्या पाद्री भाशेन कोश्टवता तेन्ना उलो मारूंक विसरो नाका तुजी खोशी जावं दी अशें म्हूण जेजू आदार दितलो तुका कोंकणी पालकावेली कांय कलाकारां हिंदी फिल्मांनी गाजल्यांत तातूंतले एक मिस मोहाना. ह्या वेळार आमी ताचे कोंकणी खातीरचे योगदाना विशीं याद करुया. मिस मोहना जावन आसा ग्लॅमरस कलाकार. ताचे पुराय नांव मारिया मोना प्लेसिया काब्राल. ताचो जल्म बार्देसांतल्या सुकुरो गांवांत 3 फेब्रुवारी 1927 दिसा जालो. मुळावें शिकप गोंयांत केले उपरांत ते मुंबय गेले. फांकी तियात्रिस्ट ऑफेलिया हिची ती भयण. तिच्याच बरोबर ताणें पयले पावट तियात्रांत भाग घेतलो. हरशीं ते इस्कॉलांतल्या कॉन्सर्टांनी बी वांटो घेताले. ताचो पयलो तियात्र आसलो A.F. रॉड्रिगीसाचो, पूण ताका खरो ब्रेक मेळ्ळो तो 1952 वर्सा 16 वर्साचे पिरायेर C. आल्वारेसाचेर कर्तूक आवयचे ह्या तियात्रांतल्यान. मागीर ताणें नामनेच्या तियात्रिस्तां बरोबर भुमिका केली. ताच्या स्वादिकताळेक लागून ताणें खूब कांतारां गायलीं. HMV रेकॉर्डीचेर गायलोलीं कांतारां आयजूय आमकां आयकूंक मेळटात. हेलन आनी नर्गिस सारक्या हिंदी फिल्मांतल्या नट्यां कडेन ताची वळख आसली. देखून ताचे सुरोपायेक लागून ताका हिंदी फिल्मांत प्रवेश करूंक एकदम सोंपें जालें. ताणें 40 वयर हिंदी फिल्मांनी भुमिका केल्या. 1954 वर्सा जालोल्या केन्स फिल्म फेस्टिवलांत ताका मानाचें सोयरें जावपाचो मान फावो जालो. उपरांतच्या काळांत ते फ्रांसाक रावंक लागले. तरी ताणें कोंकणी भास सोडून दिली ना. ते बेरूत गेले. थंय लेगीत ताणें आपले भयणी बरोबर टीव्हीचेर कोंकणी कार्यावळी केल्यो. ताचो निमाणो तियात्र आसलो ऑफेलिया आनी ऑफेलियाचो घरकार बाब पिटर हांचे बरोबर. ताचें नांव आसलें आयज ना फाल्यां. ताका आरबी आनी फ्रांसीस भासूय येताल्यो. ताणें आरबी फिल्मांनी भुमिका केलेल्याची नोंद मेळटा.
11 सप्टेंबर 1990 दिसा ते फ्रांस देशांतूच देवादीन जाले. सांगता तुका खरें भोंवताय माता तेणे वारें देवाक सोडून तुवें करूंक नाय बरें पडला म्हणून मुरें सोडून वेचें न्हय वेरें काजारी जिवीत तुवें सारूंक नाय पुरें. अरे गांवच्या म्हज्या इर्मा म्हाका नाका तुजो शर्मा कितें कोत्ता तें बरें जाणो आगो वाड्यांतल्या कोशेसांव म्हाका लांग जाय दिसता सोंतेसांव तुका आसता न्हय गो सगलो गांव. गजाली करून कितें लोकाक तो काजार जाल्ल्याक आसा आफ्रिका. तुवें उतर दिलाय देवाक सांबाळटली म्हूण घोवाक आतां घेवन भोंवताय गोंसालाच्या भावाक. ती वळता तो म्हजी खोशी तुका धरूंक ना करून दोशी तूं कोण लॉस काडूंक अशी. आनी फोडल्या सिताची बोशी ही गोरकां न्हय विस्वाशी असल्या बायलांक मारूंक जाय फाशी. आतां उलोवन कसलोच फायदो ना कितें सांगल्यार वो आयकना काजार जाल्या शिवाय सुमार मेवना. हौसल्यांक काजार पावना गोवाक सांबाळूंक कोना देखून आफ्रिका गेलो गोंया पावना. पळयात आपूण मोदें पडलो सोदान सांग सोदता व्हडलो उगी रावता म्हूण वयर वयर चडलो. तिवूज मातीचो कायदो मोडलो आनी गोवाक आपल्या सोडलो हाका मेवंक जाय आसलो म्हजो असलो धाडलो. एक कलाकार फुडें येता आनी ताका फावो तशी प्रसिद्धी मेळनासलेल्यान तो रोखडोच पड्ड्या फाटल्यान वेता. असोच एक कलाकार जावन गेलो मान्युएल डे ब्रेकर. ताची आयज आमी याद करतात. मान्युएल डे ब्रेकर हाचें पुराय नांव जावन आसा मान्युएल फ्रांसिस्को नोरोना. ताचो जल्म 1 फेब्रुवारी 1953 दिसा जालो. तो मुंबय रावपी आसलो आनीक ताणें जायत्या तियात्रांनी भुमिका केल्या. ताचे कांय तियात्र वाटे तुजे दुरीग म्हज्या पाटांत पोसूंक घडोना आनी आदी. हे शिवाय तो कीबोर्डूय वाजयतालो. मान्युएल डे ब्रेकरान तियात्र माची गाजयली, कांतारां मोडली आनी भुमिकाय केली. 13 मार्चाचे 2023 ह्या दिसा मान्युएल डे ब्रेकर देवादीन जालो. असोच फेब्रुवारी म्हयन्यांत आनीक एक तियात्रीस्ट जल्माक आयलो. ताचें नांव फ्रांसिस्को कार्दोजो. ताका तियात्र माचयेर एफ कार्दोजो ह्याच नांवान वळखताले. तो 2 माय 2021 दिसाक ह्या संवसाराक अंतरलो. ही कार्यावळ तुम्ही बरे भाशेन पळयली देखून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. करूं.